सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो तुमकांय आनी माई मोगाचो येवकार ही आयचे मिसाचे भेटीन. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या जुजे गामा ह्या आमच्या भावा पासत आमचो युकरिस्टीक मिनिस्टर जो कालच्या दिसाक सोंपून गेला. देवान ताका सर्गीचे सूख फावो करूंक हे भेटीन मागुया आनी ताच्या गोराब्याक फावो तितली बुजवण दी म्हूण मागुया. तशेंच दुसरें दिसा आमी भेटयता चॅस्ल लोबो आपल्या जल्माच्या दिसाक देवाक दिन वाचून ही भेट भेटयता. ताचे देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेन मागुया. तशेंच आमच्या मागण्यांत आयज दवरुया फादर आगोस्तीन आफोन्सो लोटलेचो पातकूर जो बरो ना कोवीड पिडेक कोश्टवता. ताका देवान बेगीनूच बरो करूंक. तशेंच फादर क्लिफर्ड हाकाय आनी हेर सगळीं जीं कोण कोविडान बरीं नात तांकां सगल्यांक बरीं कर म्हूण आमी मागुया. तशेंच आमच्या मागण्यांत दवरुया कालच्या दिसाक जुलियो आगियार हो एक आमचो सेव मॉलिंग ह्या कॅम्पेनाचो एक वरिश्ठ खांबो कालच्या दिसाक कोविडाक लागून सोंपून गेल्लो आसा. देवान ताका सर्गीचे सूख फावो करूंक आनी ताच्या गोराब्याक फावो ती बुजवण दिवंक ताचेय पासून आमी मागुया. हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावून देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुझ्या भाव भयणीनो आयज पवित्र सभा बागयोन मातियेस आपोस्ल जो जुदास इस्करियोताच्या जाग्यार विचून काडलेलो ताची परब मनयता. देवाक आमी दिन वासुया कित्याक देव आमकां आपणाक जाय तांकां विचून काडून त्या त्या वेळार आपली परचेक चलयता. जायते फावटी आमची जेन्ना वेंचणूक जाता वो आमकां देव वेंचून काडटा तेन्ना घडये आमी फुडें सरचे सुवातेर फाटीं रावल्या. असले आमच्या चुकीचें देवा लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्हे हांव चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान सारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सूर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सुरपदवीदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाचता तुझ्या थोर वैभवा पासत आमी तुका Apacia eklia puta somia deva devaci shiri
संसाराचे पाप काढ आमची काकुतो बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे ऐकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देव बापाचे मोहिमेत जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा देवा, सगळ्या मनशांची काळजां तूं वळखताय. बागेवन मातायेसाक धर्मदुतांच्या जम्यांत घेवंक तुजे ओगणीत जाणवायेन तुवें निर्मिलें. तूं आमकां दिताय त्या आपोवण्यांक पाळो दिवन आमचे सगळे जिणेन तुज्या मोगाक मनशां मोदें गोवाय दिवंक तूंच आमकां चलोवन व्हर आनी स्वर्गार तुज्या विसलोल्यांच्या जम्यान आमकां घे. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासनाच्या सासनान. आमेन. दोन दुतांच्या इतिहासा वेलें वाचप. त्या दिसांनी बाबा भयणींक उलोवंक पेद्रू उबो जालो. सुमार 120 लोक जमलोलो. ताणें म्हणलें, बाबा भयणीनो, जुदासा विशीं पवित्र आत्म्यान दाविदा वरवीं आदीं फुडें सांगून दवरलोलीं पवित्र पुस्तकांतलीं उतरां पाळून येवंक जाय आसलीं. आमचे मदलो एकलो जावनूय आनी आमच्या मुनियारपणांत ताकाय वांटो मेळ्ळो आसतनाय तरी जेजूक दवरूंक आयले तांकां वाट दाखोवंक तो फुडें सरलो. स्त्रोंताच्या पुस्तकार अशें बरयलोलें आसा, ताचें घर पाड जावं आनी तातूंत कोण रावूं नये. ह्या भायर अशेंय बरयलोलें आसा, ताचो कारबार दुसरो घेवं. देखून सुम्या जेजू आमचे मोदें भोंवतालो तेन्ना मुणगे जुवांव स्नान दितालो तेन्ना ताणें जेजूक स्वर्गार उबारून व्हेलो तो दीस पर्यान जे आमचे सांगाती सगल्या काळार आसले तांतलो एकलो आमच्या वांगडा जेजूच्या प्रमाणीकपणाचो गोवाय जावंक आमी विंचून काडूंक जाय. मातायेस तांणी दोगांची नांवां सुचयलीं. बारसाबास म्हणलोलो जुजे आड नांव प्रमाणीक आनी मातायेस. आनी ताणें अशें मागणें केलें, सुम्या, सगल्यांचीं काळजां तूं अळकताय, तर आपल्या जाग्यार वचूंक जुदासान सोडलो तो मुनियारपणाचो वावर आनी धर्मदुतांचें काम करूंक ह्या दोगां भितरलो कोणाक तुवें विंचून काडला तो आमकां दाखय. तेन्ना तांणी सोर्ती घाल्यो आनी सोर्त मातायेसाक पडली आनी ताका 11 धर्मदुतांच्या जोम्यांत भितर काडलो. देवाचें उतर हें, देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब आपले पोरजेच्या कुंवरा मोदें सर्वेस्पोर ताका बसयता. आमचो जबाब आपले पोरजेच्या कुंवरा मोदें सर्वेस्पोर ताका बसयता. सर्वेस्पराच्या सेवकांनो वाखाणी करात. सर्वेस्पराच्या नांवांची स्तुती करात आतां आनी सदांकाल.
सर्वेस्पराचें नांव ओचीत जावं आमचो जबाब आपले पोरजेच्या कुंवरां मोदें सर्वेस्पोर ताका बसयता उदेंती तान ओस्तोमते पर्यान सर्वेस्पराचें नांव ओचीत जावं सगल्या राष्ट्रां वयर सर्वेस्पोर मोळबा वयर ताची मोहिमा आमचो जबाब आपले पोरजेच्या कुंवरां मोदें सर्वेस्पोर ताका बसयता सर्वेस्पोरा आमच्या देवा सारको कोण आसा आपल्या उंच सोदरेर तो चडोवन बसला उंच तान वडो घालून तो पळेता स्वर्गार आनी पृथ्वीचेर नदर मारता आमचो जबाब आपले पोरजेच्या कुंवरां मोदें सर्वेस्पोर ताका बसयता कालत्यांक तो धुलींतलो उबारता दुर्बळ्यांक शेणांतलो वयर काडटा कुंवरां बरोबर ताका जागो दिता आपले पोरजेच्या कुंवरां मोदें ताका बसयता आमचो जबाब आपले पोरजेच्या कुंवरां मोदें सर्वेस्पोर ताका बसयता उद्गाराक सगळीं उबीं रावया हांवें तुमकां विंचून काडल्यात तुमी वचून तोखतात तसलीं फळां दिवच्याक हांवें तुमकां नेमल्यात सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं जुआवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान जेजून आपल्या शिसांक म्हळें जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवें तुमचो केला म्हज्या मोगान रावात हांवें म्हज्या बापाच्यो आज्ञा सांबाळल्यात आनी ताच्या मोगान हांव आसां तशेंच तुमी म्हज्यो आज्ञा सांबाळशात जाल्यार म्हज्या मोगान रावतल्यात म्हजी कुशालकाय तुमचे सवें आसचे खातीर आनी तुमची कुशालकाय पूर्ण जावचे पासत हांवें तुमकां ह्यो वस्तू सांगल्यात म्हजी आज्ञा ही हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो करात कोणें जर आपल्या इश्टां पासत आपलो जीव दिलो हाचे परस व्हड मोग ना हांव फरमायतां तें तुमी करशात जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट ह्या फुडें हांव तुमकां चाकोर म्हणचो ना कित्याक आपलो दोनी कितें करता तें चाकोर नकळो पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटा कित्याक म्हज्या बापा कडचें हांवें आयकलां तितलें हांवें तुमकां कळयलां तुमी म्हाका विचून काडूंक ना पूण हांवें तुमकां विचून काडल्या आनी ह्या पासत तुमकां नेमल्यात की तुमी वेचें आनी फळां दिवचीं तोगतात तसलीं फळां अशें म्हजे नांवी बापा कडेन तुमी मागतात तितलें तो तुमकां दितलो ही म्हजी आज्ञा तुमकां एकामेकाचो मोग करात जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान रिक्षा भाव भयणीनो फाटल्या दिसांनी जेन्ना गोंयांत लिसांवां जालीं तेन्ना आमी हेंय उतर आयकलां बाय इलेक्शन्स ही म्युनिसिपालिटीची इलेक्शनां चलता आसतना
जायत्या पंचायतींनी बाय इलेक्शन जाली. आमचे चिखलेचे पंचायतीन वॉर्ड नंबर 2 हांगासर बाय इलेक्शन जाली. आनी बाय इलेक्शन म्हणटा ते कित्याक? पयलीं जो कोण वेंचून काडलेलो तो आतां ना त्या जाग्यार. ह्या पासत ताचे सुवातेर दुसऱ्यान येवपाक जाय. ह्या पासत बाय इलेक्शन्स जातात. आनी बाय इलेक्शन्स करून आमी आमकां जाय ताका आनीक एकल्याक वेंचून काडले. ही वेंचणूक फकत मनशांची काय जाल्यार आमच्यान म्हणूंक जाता फकत मनशांची न्हय. कित्याक मनीस जें कितें करपाक येवजण करताले, भोव करून नाड बुद्द्यो ज्यो केल्ल्यो त्यो घडये पयस जाल्यो आनी देवान आपलो हात घालून आपणाक जाय ते भाशेनूय केलें. आयच्या दिसाक आमी परब मनयता बाग्योन मातायास धर्मदूत. बाय इलेक्शन कशें म्हणूंक जायना, कित्याक फकत मनशाचें काम न्हय, पूण त्याच बरोबर एक बाय इलेक्शनूच कशें. कित्याक जुदास जो 12 मदें जेजून वेंचून काडलेलो, जेजून आपणाक 12 जाण वेंचून काडलेले. कित्याक इस्रायलाचीं 12 कुळां आसात आनी ह्या प्रमाणे 12 आपोस्तल जेजून आपणाक जाय ते वेंचून काडलेले. तातूंतलो एकलो जुदास, जशें आयच्या पयल्या वाचपान बाग्योन पेद्रू हे परजे कडेन उलोवन सांगता, तो वेंचून काडलेलो, ताणें घात घेतलो आनी जेजूक विकून दिवपाक तो भागीदार जालो. तो जेन्ना ह्या वायटान भागीदार जाला तेन्ना पवित्र पुस्तका प्रमाणे जें कितें ताका फावो आसलें तें ताका मेळ्ळें. ताचें घट्टान जालें, ताचें नांव उरोंक ना, ताचो आनी जागो ह्या आपोस्तलां मदें वेंचून काडलेल्या मदें उरोंक ना. हाचो उगडास करून बाग्योन पेद्रू हें बाय इलेक्शन कित्याक तें सांगता. जाल्यार ह्या 12 जाणांची सुवात सांबाळून दवरूंक 12 कुळां जेजून 12 जाण वेंचून काडलेले ताचे सुवातेर आनीक एकलो. आनी ताचे सुवातेर आनीक एकलो म्हणटा तेन्ना आमकां जाय तसो न्हू, ताका क्रायटेरिया आहा, ताका एलिजिबिलिटी आहा. आनी एलिजिबिलिटी ही की आमचे बरोबर ह्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या जिवितांत ताणें वांटो घेतलेलो आसूंक जाय. भोव करून पुनर्जीवनपणाचो तो साक्षी आसूंक जाय. आनी जें कितें ताणें पळयलां अणभवलां त्याच जेजू क्रिस्ताक ताणें परगटूंक जाय. आनी हें करूंक 2 जाणांक वेंचून काडलेले, एक बारसबास आनी दुसरो मातायास. भाव भयणीनो, हांगासर मनीसूय भितर सरलो आनी ताणें पद्दत जी वापरली ह्या आपोस्तलाक वेंचून काडूंक ती आमी पळयता. सोडती घालून तांकां वेंचून काडले. 2 जाण आसले, 2गां मदलो कोणाक वेंचून काडपाचो? सोडती घालप म्हणल्यार हें मनशाचें काम, जे भाशेन मनीस वेंचून काडटात. आनीक हे जुदेव लोक जे आसलेले त्या काळार तांची पद्दत तसली आसली, वेंचून काडप, सोडती घालप. म्हणटच हें जाता आसतना खेरीत गरजेचें पवित्र आत्म्याच्या देण्याक तांणी उलो मारलो आनी देवाची प्रेरणा घेवन देवाक जाय ती देवाची खुशी करून हें मागणें केल्या उपरांत तांणी ह्यो सोडती घाल्यो. आनी तातूंत मातायास धर्मदूत कसो वेंचून आयलो. पवित्र पुस्तक मातायासाच्या वावरा विशीं आमकां चडशें सांगना, पूण तोय रोग साक्षी जावन मेलो. जेजू पासत ताचोय जीव काडलो. देखून आयज ही तांबडी आंगवस्त्रां आमी न्हेसता हे मिसाचे भेटेक. जाल्यार भाव भयणीनो, आयज पासून वावर जो आसा तो फुडें वचत आसा. हो वावर करता आसतना जायते जाण आमचे मदलीं ना जातात. वावर करतात ते ना जातात. पूण कोणूय ना जालो जाल्यार वावर बंद जायना. जायते फावटी आमी कोंकणींतल्यान म्हणटा मेल्ल्या फाटल्यान कोण मरना. ताचे सुवातेर आनीक कोण येता आनी हो वावर करता. घडये तेच भाशेन न्हय, तूं करतलो तेच भाशेन घडये सगळ्यांच्यान जायना, पूण जो कोण तुजे सुवातेर येता तोय हो वावर करतलो. घडये तुज्याहून चड वा तुज्याहून थोडो तें गरजेचें न्हय, पूण हो वावर जो आसा जो फुडें वचूंक जाय तो फुडें वचत रावता. आनी जे कोण पुरते न्हय ह्या वावराक जायते फावटी देव तांकां आपणाक जायते भाशेन कुशीन काडटा. जायते फावटी तांचो वावर सोंपलो, तांणी आपणाक जें काम दिल्लें तें सोंपयलें, आतां ताका व्हरता. जाल्यार
आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू आमकां खेरीत भाशेन हो संदेश दिता, म्हज्या मोगान रावात. हांवें तुमकां विचून काडल्यात आनी विचून काडल्यात जाल्यार म्हज्या मोगान विचून काडल्यात. भाव भयणीनो, आयज जी परिस्थिती आमची जाल्ली आसा, आयज जें कितें आमचे भोंवतणी आमी पळयता कडेन आमचे मदलीं जायतीं जाणां बोवाळ मारतात. आमकां आमचो मुखेल मंत्री आसा तो नाका, काडून उडय ताका. आरोग्य मंत्री आसा, हेल्थ मिनिस्टर आसा तो नाका, काडून उडय ताका. आनी जायतीं जाणां आमचे मदलीं भावार्थी जीं आसात तीं म्हणटात, देव कित्याक पळयता हें सगलें. आमच्या देशान जे प्रमाणीक नागरीक आसात आयज बोवाळ मारपाक लागलेले आसात. प्रायम मिनिस्टर रिजायन हॅशटॅग्स घालपाक लागलेले आसात सोशल मिडियाचेर. जाल्यार ही रेजिग्नेशन्स घडये आयज ही पोरजां मागता, मनीस मागता. आनी त्याच बरोबर हो प्रश्नय करता, देव कित्याक आजून पासून पळयना, देव कित्याक तांकां खाला उडयना, देव कित्याक तांकां पनिशमेंट दिना. भाव भयणीनो, मनशांच्यो वाटो देवाच्यो न्हय आनी देवाच्यो वाटो जायते फावटी आमकां समजना. देवाचो वेळ आसा, देवाचो वेळ ना अशें न्हय, सगलें आसा तशेंच उरतलें अशें न्हय. पूण जो कोण जरी तर फावो ते परी आपलें काम करिना, वो आपणाक दिल्ली जुट्टी फावो ते परी चलयना, वो आडगां नाडगां करता, वो घात करता, म्हणटच जेजून जरी तर आमकां विचून काडल्यान जण एकल्याक ह्या सगल्या वातावरणान ताच्या मोगान रावूं जाल्यार हें एक व्हड भाग. आनी ही वेचणूक जो कोण मानून घेता तो सुभागी अशें आमच्यान म्हणूं येता. तर एक कृपा आमकां जण एकल्याक मागुया. होच जेजू ह्या आतां आल्तारार येता. आनीक एक पावटी आमकां जण एकल्याक आपल्या जेवणान वांटो दिता आनी आमकां आनीक एक पावटी विचून काडटा आपल्या मोगान रावूंक. तर ही वेचणूक मानून घेवन हे भेटेन आमी वांटो घेवया. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आपल्या पवित्र सुबेच्या लागाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. बापा, सर्व देण्याच्या दातारा, बागयोन मातयस तुज्या धर्मदुताच्या पुर्बी दिसा तुजे पवित्र सोबा तुका भेटयता तें बलिदान दयेन मानून घे. आनी भावार्थान थीर रावून उतरान आनी देखीन आमचे भोंवतणच्या लोकांक तुजे सोडवणेचे संदेशकार जावंक तुजे कृपेची घोटाय आमकां दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातायेन उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळयान सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजी पवित्र सभा पवित्रतायेची खुणा जावन ह्या संवसारांत सदां उरच्या
आनी सर्गीची शिकवण सगळ्या मनशांक परगट करच्याक तुवें ती धर्मदुतांचे बुनयादीर थीर आनी गोट बांदून दवरल्याय. देखून आतां विस्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें किर्तन करता आनी सर्गीच्या दोलबारां सांगाती संतोशान तुजी स्तुती गायता. Sorgani संसार बोल्या तुझ्या वैभवा उत्सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराची नावी येता ताका सोय उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरोण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमची पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमची पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासा खोराक. बाबार्थाचो गोट por gotuja. Sumia Jesu amio nagata Nani hikashi lepiega Titles bauti tu voi boanesu Nami tuche mohon bargata. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्ग बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. सर्वेस्परा तुज्या चाकरा जुजे गामा हाची काकूत कर. ताका ह्या संवसारांतलो तुवें कालच्या दिसाक आपोवन वेलय. जसो पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर तो मेलो तसोच ताचे बरोबर तो पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यात त्या हेर सगळ्या आमच्या भावा भयणांची खिरीत भाशेन ह्या दिसांनी कोविड-19 हे पिडेक सोंपून गेल्ल्यांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज हाजीर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदुता, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एक कोणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासना.
देव आपणाक जाय तेन्ना आपणाक जाय ते भाशेन आपणाक जाय त्या मनशां वरवीं बदल हाडटा. आमकांय फावो तसलो बदल मानून घेवंक आनी फावो तसलो बदल दी म्हूण मागुया आनी बाराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आसा आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बाबार्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतेन राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिले तूं संवसाराचे पाप काडले आमची काकूट कोर. देवाचे शिले तूं संवसाराचे पाप काडले आमची काकूट कोर. देवाचे शिले तूं संवसाराचे पाप काडले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमयाव खातीर मागणें. मोगळा जेजू, मोगळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारां तूं भोव पवित्र संस्कारां हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव साथ मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारांत घेवन संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. Gesù mogaluta, Cristo mogalis samsa. Nam Gesù shitis latrata, Amrat sampat soloita, Darce bohore सोमी म्हणटा, म्हजी आज्ञा ही
हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो मोग करात. प्रार्थुया. सर्वेस्परा भू काकलुत्सार बापा, ह्या पवित्र जेवणा वरवीं आनी बागयोन मातायसाचे विनवणीन ह्या तुज्या कुटुंबाक सदांच तुज्या देण्यांनी भर आनी जेजूक खरेपणी वळखतात तसलीं ताची साक्षीदारां आमकां कर. संवसारांत तुजी आनी आमच्या पेद्याची सेवा करून तुज्या देण्यांचें आनी आमच्या साक्षीपणाचें सुबां पीक आमकां मेळूं आनी सर्गी तुज्या भाग्यवंतां बराबर सासणीक उजवाडाक आमी पावूं. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आयज शुक्रार सांजेर 7:30 वाजता भोव पवित्र संस्काराक बोजवण जातली. तुमच्यान तातूंत भाग घेवंक जाता. आमचे लायव्ह तुझो बरी सुवात चोले मोचे पातल्या आपणाच्या जिवाचो जो मनीस मोकोता आपलो जीव कोऱ्यावी तसाच नागोप्रायता आपणाच्या जिवाचो जो मनीस मोकोता आपलो जीव